धावजे गवंडाळी रस्तो रेल्वे क्रॉसिंगे खातीर कितलेशेच फावट आडोवन उरता। हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तशेंच वाहतूक सुरळीत करपा खातीर ह्या रेल्वे क्रॉसिंगेचेर ओव्हरब्रिज बांदपाचो आशिल्लो। ह्या ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामा खातीर 25 फेब्रुवारीच्यान रस्तो बंद करपाचो आशिल्लो। गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत मंडळान तशी नोटीसूय काडिल्ली, पूण 25 तारीख जावन लेगीत गेली, आजुनय रस्तो बंद केल्लो ना। कांय दिसां पयलीं GSIDCन एक नोटीस काडलेली। ती नोटीस म्हटल्यार गवंडाळी पूल जो आसा तो 25 फेब्रुवारी 2025 ते 20 जानेवारी 2026 असो जवळपास 11 म्हयन्यां खातीर हो बंद आसतलो पूल, अशी एक नोटीस काडलेली। जें कारण म्हटल्यार गवंडाळी पुला कडेन जी गेट आसा, रेल्वे गेट, थंयसर वाहतुकाची कोंडी जाता आनी दिसांसून 8 ते 10 मिनटां एका टायमार गेट बंद करची पडटा। अशी दिसांसून 50 फावटी तरी गेटी बंद पडटा आनी वाहतुकीक त्रास जाता। त्या खातीर थंय उड्डाण पूल करचो, फ्लायओव्हर करचो म्हणून हो गवंडाळी पूल 25 फेब्रुवारी 2025 ते 20 जानेवारी 2026 हितून बंद आसतलो अशी नोटीस जी आसा ती GSIDCन काडलेली। पूण आयज तारीख जावन आसा 27 फेब्रुवारी आनी आजुनूय हो जो पूल आसा हो बंद करूंक ना। सो ही नोटीस जी आसा, ही नोटीस कित्याक काडलेली अशी चर्चा लोकां मदीं चालू आसा। जवळपास 150 कोटी रुपया खर्च करून हो उड्डाण पूल बांदपाचो आसा, पूण ह्या उड्डाण पूल बांदपाच्या कामाची तयारीच खंय दिसना। थंय कसले बोर्ड दिसना, जावं तेचें सामान येयल्लेलें दिसना। मागीर इतल्या बेगीन नोटीस कित्याक काडली GSIDCन अशी चर्चा जी आसा ती लोकां मदीं चालू आसा। ही अपडेट आसली गवंडाळी पुलाची आनी अश्योच अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।